एका घरांत एक शेमाय जियेताली आनी ह्या शेमायच्या बरोबर त्याच घरांत एक नातू आसलो तिचो. आनी हे शेमायन बरे आपुरबायेन आपल्या नातवाक बरो ल्हानातलो वूड खेळ्ळो. आनी हो नातू तोरी आसतना ह्या नातवाक जेन्ना तो तरणाटे पिरायेचेर पावता तेन्ना ताका वायट इश्ट सांपडटात, बॅड फ्रेंड्स. आनी ह्या बॅड कंपनीक लागून तो गुंगी वखदां घेवपाक सुरू करता, तो सोरो पिवपाक सुरू करता. आनी जेन्ना शेमायक कळटा तेन्ना शेमाय कितें करता जायत, शेमाय मागणें करता आपल्या नातवान आपलें जिवीत बदल्ल्यार पुरो म्हूण. आनी शेमाय मागणें करता त्याच बरोबर शेमाय आपलो नातू वायट मार्गार गेला म्हूण आपल्या नातवाक क्रिटिसायज करिना. ही शेमाय आपल्या नातवा सांगाता वेळ सारता, आपलो अदीक मोग ह्या नातवा सवें दाखयता. आनी इतलो मोग ही शेमाय आपल्या नातव्या सवें दाखयता की एक दीस हो नातू आपलें जिवीत बदलता. जो वायट रस्त्यार गेल्लो तो नातू आतां बऱ्या रस्त्यार येता. मागण्या वरवीं आनी मोगा वरवीं ही शेमाय आपल्या नातवाचें जिवीत बदलता.